बिलां वाडल्या त्या शिवाय डे बाय डे डिस्कावंटूय चालू जाता. डिस्काउंट म्हणल्यार ती लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत काही प्रपोजल ऑलरेडी केले 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट मेळटा. लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे 9 ते 5 सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मेळटा. त्या शिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता आनी कितें वापरता दिवे तशेंच दवरता वता तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा. पूण सर म्हाका सांग सगळे लोक रातचेच घरा आसता पळय तेंचे चड युजेस रातचीच जाता मागीर मेळत तशी लायट वापरता म्हणून गेला तातूंत भरपूर फायदो आसा. 20% डिस्कावंट जो आसा पळय तो एकदम भरपूर. पण आता ह्या दिसांनी गरमी जातली तेन्ना एसी मागीर कितें करप तर तातूंत तुमचें लक्ष येवना. कमीत कमी जे वापरता जो चलता एसी बी सगळे येयना मातशें तुमी स्टडी करा विचारचे पयलीं. खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें विचार केला आनी त्या नंतर हें सगळें अप्रुवला घातलें. पूण लोकांगेर कोणागेर कांयच ना तांकां डिस्काउंट कशें. तुजे इतले प्रश्न आसा पळय तेजे पयलीं तूं कंप्लीट स्टडी कर आनी देन पूण सर गोंयकारांची फंक्शन आसता पळय चडशीं प्रश्न विचारता ताका स्टडी ना हेचे वयल्यान चलता. पूण सर गोंयकारांची जी पब्लीक फंक्शन आसता